नमस्कार. 16 तारखेर गोंयान तोते नावाचे चक्रीवादळ येयलें आनी ह्या चक्रीवादळान आमकां दिश्टी पडलें की गोंयची जी आपतकालीन वेवस्था आसा तेचें कशें मरण जाल्लें आसा, तेचें कशें निसंटण जाल्लें आसा हें आमी पळयलें. आयज 4 दीस जाता आनी 4 दीस जाल्या उपरांत सुद्दां आयज गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी आयज लोकांक लायट ना, कोणाक उदक ना. सगळ्या लोकांचें जनजीवन हें विस्कळीत जाल्लें आसा आनी हें दाखोवन दिता की गोंयचें सरकार डिजास्टर मॅनेजमेंट सारकें जाग्यार दवरपाक हें फेल जाल्लें आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हटल्याच आपतकालीन वेवस्था हिचें आयज मरण जाल्लें आसा हें आमी गोंयांत दिश्टी पडलें. आमकां आयज कितलेशेच लोक लायट नासतना त्रासान आसा. आमी सलाम करता आमच्या लायटीच्या डिपार्टमेंटाचे जे कामदार आसात, थोडे भोव इंजिनियर आसात, तेंच्यांनी रात दीस आपणाचो जीव धोक्यान घालून रात दीस काम करून तेंच्यांनी थोड्या वाठारांनी लायट परत लोकांक दिवपाचो काम केलें. सलाम तेंकां, आमी तेंची तोखणाय करता. पण त्याच बरोबर ह्या विभागाचे जे मंत्री आसा ते मंत्री फेल जाल्ले आसा. जेन्ना तुमकां खबर आसा की चक्रीवादळ येवपाचें आसा तेन्ना तुमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट, तुमचे प्लॅन तयार आसपाक जाय, तुमचे एक्शन प्लॅन, तुमच्यो सगळ्यो साधन सुविधा तुमचे कडेन तयार आसपाक जाय, त्यो तुमचे कडेन आयज तयार नासल्यो. खुबश्या जाग्या कडेन कितल्याशाच शेकड्यांनी तुमचे लायटीचे खांबे हुमटून पडले. कितलेशेच तुमचे ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले. कितलेशेच तुमचे लायटीची उपकरणां फेल जालीं. ही रिप्लेस करपाक तुमचे कडेन सद्या ना. तुमी ती तयारी दवरली ना हें दाखोवन दिता की पावर मिनिस्टर जो आसा निलेश काब्राल हो त्या पदाक लायक ना आनी तेणी आपणाचें पद सोडल्यार चड बरें. खुबशे कडेन आमी पळयलें की आमचे जे लायटीचे कामदार आसा तेंचे कडेन जे सेफ्टी गियर आसपाक जाय ते तेंचे कडेन ना. तेंचे कडेन ज्यो गाडयो आसूंक जाय, ज्यो क्रेनी आसपाक जाय, जे शॉक येवंक जायना अशी जी तेंची उपकरणां आसूंक जाय ती तेंचे कडेन ना. आनी तेंच्यांनी आपणाचो जीव धोक्यान घालून कितल्याशाच जाग्यांनी तेंच्यांनी काम केलें. काल आमी पळयलें पर्वरी वाठारांत एक कामदार लायटीच्या खांब्या वरसून पडलो आनी पडल्या उपरांत ताका व्हरपाक ह्या डिपार्टमेंटा कडेन गाडी ना. त्या वाठारांतलो समाजसेवक तो मुखार येवन तेणी मागीर ताका बांबोळयलो. अशी आमची ही सरकारी यंत्रणा जावन आसा. तुमी सगळी तयारी करपाक जाय आसली. तुमकां खबर आसलें की हें चक्रीवादळ येवपाचें आसा तेन्ना तुमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन हो जाग्यार आसूंक जाय आसलें. एक्शन प्लॅन तुमचो जाग्यार आसूंक जाय आसलो. तो कितेंच आमकां दिश्टी पडलो ना. आयज कितलेशेच शेतकाऱ्यांची शेती नुकसाण जाल्लें आसा. तेंचेर नदर दवरपाक गोंय राज्याचो शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार खंय व्हिडिओ खंय पळयता आनी खंय कोणाक व्हिडिओ धाडटा कोणाक खबर. PWD मिनिस्टर पावसकार हो खंय आहा तोय खबर ना. कितल्याशाच लोकांक उदक ना, कितल्याशाच रस्त्यांची इबाड जाल्ली आसा. हो मंत्री खंय आहा तेंय कोणाक खबर ना. सो अशा वेळार आमच्या गोंयची जी सरकारी यंत्रणा जी आसपाक जाय आसली ती खंयच जाग्यार आमकां दिश्टी पडना. हेंचे कडेन जर लायटीचे खांबे आसा तर खांबे व्हरपाक गाडी ना. गाडी आसा जाल्यार ते उबे करपाक हेंचे कडेन क्रेन ना. हेंचे कडेन निशणी ना. हेंचे कडेन साधन सुविधा ना. हेंचे कडेन लायटीची उपकरणां ना. हेंचे कडेन कांयच ना. आसा ते आमचे गोंयकार भाव जेंच्यांनी आपणाचो जीव धोक्यान घालून हे फाटले 3 दीस तेंच्यांनी काम केलें. परतून एकदां आमी तांकां परबी भेटयता आनी परबी भेटयता गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या कांय लोकप्रतिनिधींक जे स्वयं मुखार येवन स्वता मुखार येवन जेंच्यांनी कितल्याशाच जाग्याचेर झाडां कापली, कितल्याशाच जाग्याचेर लायटीकारांक तेंच्यांनी हेल्प केलो. रातच्या वेळार ते टॉर्च घेवन इतर साधन सुविधा घेवन तेंच्या बरोबर काम केलें. तेंकां सगळ्यांक परबी. ह्या सगळ्यांनी मुखार येवन काम केलें. पण जें काम सरकारान करूंक जाय आसलें, जें काम सरकारी डिजास्टर मॅनेजमेंटान करूंक जाय आसलें तें आमकां खंयच दिश्टी पडलें ना. आशा करता मुखार तरी हें सरकार जागे जातलें. BJP सदांच आपणाक स्वताक पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटा. पण ही पार्टी आयज तेंच्या नेत्यां मदीं जे डिफरन्सीस आसा ते पयस करपाक गुंतलेले आसा. लोकांचे प्रश्न पयस करपाक तांकां टायम ना.
आपणाचे मंत्री आमदार हेंच्या मदल्यो ज्यो डिफरन्सीस आसा त्यो पयस करपाक ही पार्टी विथ अ डिफरंट BJP म्हणपी आयज लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक तांकां टायम ना. ह्या पार्टीच्या आमदार मंत्र्यांचे जे डिफरन्स आसा ते सोडोवपाक ते व्यस्त आसा आनी तेकाच लागून आयज सामान्य जनता गोंयची जी आसा ती तडफडटा, ती त्रस्त आसा, ती त्रासान पडलेली आसा. कितली वरां जाली लायट वचोन आयज कितली वरां. जस्ट इमॅजीन करा की जेचे कडेन घरान लायट ना तो जेवतलो कसो. लायटी वीचर चलपी तेची उपकरणां जेवंक जाय, कपडे धुवपाक जाय, न्हावपाक जाय, हें सगळें लायटीच्या व्यतिरिक्त हे कशें जीवन जगपाचें हें सरकारान मातूय चिंतूंक ना. तो आमी एकंदरीत ह्या सरकाराच्या गैरकारभाराक, तेंची जी अमानवीयता आसा, तेंची असंवेदनशीलता आसा, तेंची जी अकार्यक्षमता आसा तिचो आमी निशेध करता. मुखार तरी जागे जायात. ह्या सरकाराचेर अपेक्षा दवरप म्हटल्यार कठीण. तरी आसतना तुमी सरकारान आसात. मुखारूय असली वादळां येतली, मुखारूय असले संकटां येतली. त्या संकटाक तोंड दिवपाक तुमी सक्षम ना. आयज तरी सक्षम जायात. आयज तरी ती तयारी दवरात. तुमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन हो तयार दवरात. सगळी सरकारी यंत्रणा जागी जावपाची गरज आसा. लोकांचे लायफ सेव करूंक जाय, लोकांक सेक्युरिटी दिवपाक जाय आनी लोकांक एक सुरळीत सुरक्षीत अशें जिवीत दिवपाक जाय. कितल्याशाच गांवांनी आयज लायट ना. हळदण्या, कळंगूट, मया, बिचोले, पेडण्या, पर्वरी ह्या सगळ्या वाठारांनी दैना जाल्ली आसा. लोक त्रासान पडलेले आसा. आमचे लोकप्रतिनिधी खूब ट्राय करतात. ते लोकांक दिसोंक जाय म्हणून मोटरसायकलीर भोंवतात. पण प्रत्यक्षान जी तयारी करपाक जाय, ज्यो साधन सुविधा, जें सामान लायटीकारांक जाय, रिपेर करतलो सामान जाय, तें सामान ह्या डिपार्टमेंटा कडेन ना. हें सामान तयार करपाची तजवीज ह्या लोकप्रतिनिधींनी, ह्या सरकारान जे आमदार आनी मंत्री आसा तेंच्यांनी हें सगळें करूंक जाय. बेश्टे मोटरसायकलीर बसले, लोकांक दाखोवंक ह्यावटेन त्यावटेन भोंवले म्हणून जावचें ना. तर जे तयारी करपाक जाय, जे खांबे जाय, ज्यो ट्रेनी जाय, ज्यो गाडयो जाय, ज्यो साधन सुविधा जाय, ज्यो उपकरणां जाय, ती सगळीं सरकाराक आसपाक जाय. ही तुमचे कडेन ना. आतां मुखार तरी ती तयारी दवरात जेणे करून लोकांक त्रास जावचे ना. देव बरें जावं.